मंगलम. नॅशनल लेवल हार्मोनियम आर्टिस्ट सुधीर मामा GSB सभा मुंबई तांच्या भजना मंडळी घेऊन आजी पर्तगाळी मठाक एका भजन सेव करच्या कैलासाचे श्रीराम बसे मेरे मनु में बारी एक चंद भजन आम कुठलो का ऐकूच्या मेळ्ळें. तुमका आमगेले मठा येवन हे कार्यक्रम पळोवन तुमका कशें फील जालें? नमस्कार, मिगेल नाव सुधीर नायक. आज हांगा येवन एक हे मठाचे प्रासादिक वातावरण पळोवन आमी सकंड दवरून आज हे वातावरण एक संमिश्र जावचे एक प्रयत्न करता आसात. इतलो हांव पळयता सकंड लागून इतलो चंद रितीर तन मन धनान पुरा जाणांन मेळून हें आयोजन केल्लें आसा आनी ते श्रीरामाल भव्य प्रतिमा पळोवनूच आमकां एक विंगड वायब्रेशन्स आमकां आयलें आनी हांव खरें म्हळ्यार हांगा येवच अशी कांय विशेष म्हगेले प्रोग्राम नाही आशिल्लें जाल्यार म्हगेल अम्मल आनी तांगेल स्टुडंट्स मेळून आनी मालाड कांदिवली ग्रुप हे मस्त कडेन वचून प्रोग्राम करता आसता तातूंत आमी एक आमकां हांगा निमंत्रण दिल्लें हांगा एक सेव करचें आनी अवसर दिल्लो ताचे खातीर आमी मस्त मस्त कृतज्ञ आसा. ती असल हे 5.5 वर्स गोकर्ण पर्तगाळी मठात जावचें त्या निमित्तान आमकां हांगा आपयलें. तें एक आमगेल खातीर एक व्हड विशय आनी जीवनभर आमकां हें ओड आसतालें आनी तुमगेल पुरा कार्य इतलें व्हड आसा आनी अशें एक आमची गेलें तूं अशी एक कार्य करचें क्षेत्र एक निर्माण जालां आनी प्रत्येक विशयान मेटिक्युलस म्हणटात तशी काम चलता आसता. विंगड लोकांकय आमकां भजन तांगेलें आयकुचें मेळ्ळें. सो हांगा हें एक देवण घेवण म्हणटात तशी एक हांगा जावचें एक पवित्र वातावरणांत अनुभव आमकां मेळटा आसता. भारी भारी खुशी जाता आसता. आज अपास म्हाका एक आनीक म्हाकाय सेव करचे अवसर मेळ्ळो म्हाका हे भजन मंडळी वटू. तें एक भारी खुशीचो विशय. आमगेल हांगा लोकल म्युजिशियन्स रुद्राक्ष वजे तबल्यारी आनी केदार धामस्कर तांणी आज आयले आनी फर्स्ट टायम तांणी वाजोवचें जाल्यार भारी एक आनंद आमकां पुरो जाणां आयलो. आनी विशेष म्हळ्यार म्हाका एक हातूंत एक अवसर मेळ्ळा हे पूर्ण उत्सवांत थोडो सहभाग म्हगेलो जाल्ला. म्हाका थोडें कॉर्डिनेशन करचें म्हाका अनुभव जालो म्हणलें एक शंकर महादेवन एक आज अवधूत घालन दिलें. तुमी खंडीत येयात आनी पळयात. तें एक म्हाका अवकाश मेळ्ळो आसा. तुमी पुराय जाण तातूंय भाग घेवका आनी ताजे आनंद घेवका म्हूण विनंती करता. इतलं दूरच मुंबईतल्यान आज आमगेले एका भजन येवन आयचे कार्यक्रम मस्त सुंदर कोण दिला आसा. तुमकां आमगेले शारदा पंचशतमानोत्सव कमिटी वतीन मस्त धन्यवाद. थँक्यू.